देव बरो दीस दिवंक तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. जुआंव 24:12 वड 44 ते 50. जेजून व्हडल्यान म्हटलें, म्हजे बावर देंवतात ते म्हजेरूच न्हय बगर म्हाका पाठयला ताचेर बावर देंवतात, आनी म्हाका पळयतात ती म्हाका पाठयला ताका पळयतात. हांव संवसारांत उजवाड कसो आयलो देखून म्हजेर विस्वास दवरतात ती काळोखांत उरचो ना. कोणूय म्हजी उतरां आयकल्या आसतना कोणूय ती पाळिनात जाल्यार हांव ताचेर कास्तेचें फर्मोण मारिना. कित्याक संवसाराचेर कास्तेचें फर्मोण मारूंक हांव येवंक ना, पूण संवसाराचें तारण करूंक आयलां. म्हाका लिखिना आनी म्हजीं उतरां मानून घेना ताची मनसुबी करतलो कोण एकलो आसा. जें उतर हांव उलयलां तेंच निमाण्या दिसा ताची मनसुबी करतलें. कित्याक म्हजेच उस्तुंगी हांव उलोवंक ना, बगर हांवें कितें सांगचें आनी कितें उलोवचें म्हाका पाठयला ते बापान म्हाका फर्मायलां. आनी ताचो हुकूम सासणाचें जिवीत म्हूण हांव जाणो. देखून हांव उलयतां जाल्यार जें बापान म्हाका सांगलां तितलेंच हांव उलयतां. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ शुभ वर्तमानांतल्यो ज्यो वळी आमी आयज वाचल्या त्यो आमकां शिकयतात की जेजू एक मोदेस्ती देवा आनी मनशा मदें. देव आमचो रचणार, ताका आमच्या सोयंबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक जायना. देव आपल्या पुताक पाठयता मनशाचें सोयम ताका दिवन. जेजू आमकां शिकयता, जेजू क्रिस्ताचेर सोत मानता तो मनीस देवाक मानून घेता आनी देवाचेर बावर दवरता. आमी तर देवा सोवें आमचो संबंद घट करूंक सोदता जाल्यार आमी आमचो संबंद जेजू सोवें घट करूंक जाय. जेन्ना मान्य कोत्ता हांवें जेजूचो पाटलावदार म्हूण तेन्ना हांव देवाचो पाटलावदार जाता. आमच्या देवाक पळोवंक जाता फक्त जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमी जेन्ना जेजूक पळयतात तेन्ना आमी देवाक पळयतात, कित्याक जेजू देवाचें सोयम. म्हाका पळयतात ती म्हाका पाठयला ताका पळयतात. जेजून आमकां सांगलां, आमी जेन्ना जेजू क्रिस्ताचेर बावर दवरतात तेन्ना आमी काळोखांत उरची ना. जेजू संवसाराचो उजवाड. जेजू ह्या संवसारांत उजवाड जावन येता आमकां बापाच्या गोपांत व्हरूंक, काळोखांतली आमकां काडून उडोवंक. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत आमचे खातीर मनीस म्हूण मानून घेवया आनी जेजूच्या उजवाडान आमच्या जिविताची पावलां उबारुया. आमेन.